संतोषाच्या उमाळ्याने भरो, काळजांची तुझे तै उभारो. तुका हसून तुका बोलू, कायताव्ये कास्ताळ्या. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपे सागरा, वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपे सागरा. सुमेस्त मी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता. संजूदूत देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवाय ह्या परी आसात. अर्गां जावन मीस भेटयता जॉयविन फेरावो उडपी, स्टीवन लोलिटा लोबो कारकळ, लिल्ली सिरिल पिंटो कटील, स्टेला सिक्वेरा मूडबिद्रे, ग्लेन्सिया डिसोजा कुटुंबाची बचपे, गिल्बर्ट डिसोजा कुटुंबाची बचपे, रॉयस्टन डिसोजा निड्डोडी, प्रीती प्रिया डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भी शंभोरू, अमिता ऑल्विन सांगते संपिगे, मायकल मॉरस आनी कुटुंबाची सुरतगल, त्रिशान पिंटो पालदने खातीची पिडा गूण जाल्ल्याक, पीटर डायस आनी कुटुंबाची नारावी, शॉन आनी सॅमसन निर्मार्गा, क्लेटन पावला आत्तोरू, हेलेन पिंटो डेल्ली, लिनेट सिक्वेर आनी कुटुंबाची बँगलोर, अनिल डिमेलो मुनकोरू, जॉन अल्फोन्सो कारवार, मॅग्दलिन मेंडिस मँगलोर, मुस्ता पक्षिगेरे, फ्रांसिस रेबेलो किरेम, आयरिन रेबेलो किरेम, लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे, जेसिंता गोम्स आनी कुटुंबाची उडुपी. प्रत्येक त्या बसोन मीस पेडयता प्रवीण आनी जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस, आशा सिल्विया दुबय एक बरें काम बरी भलायकी मेळच्या खातीर, बर्नर्ड आनी वेरोनिका डेल्ली, मायकल मॉरस आनी कुटुंबाची सुरतगल, क्लिंटनाक बरें काम फुडार आनी संगतीन मेळोवंक, फियोना पिकार्डो बारकोर बरें काम मेळोवंक, हेरिक शायना पिकार्डो बारकोर, मालोन किन्निगोडी, विडा विनोद विवियन ब्रिटो पुणे बऱ्या भलायके खातीर, सिरीक दमस्कटे विवियन ब्रिटो पुणे, विजित आराणा कालातोरू. घरचाल बसोद मीस पेडयता लविना मेंडोन्सा निरुडे, लिल्ली मस्करेनस किन्निवळी. देवादीन बर्नर्ड डिसोजाच्या आत्म्या बसोद मीस पेडयता ग्रेसी डिसोजा आनी कुटुंबाची पवित्र काळजा वाडो. देवादीन फ्रांसिस सिक्वेराच्या आनी पास्कल मेंडोनच्या आत्म्या बसोद मीस पेडयता लिडविन सिक्वेरा किन्निवळी. देवादीन चार्ल्स कुटिनोच्या आत्म्या बसोद 3ऱ्या वर्साच्या उगडासा मीस पेडयता तेरेजा मार्क्विस दुबय. देवादीन मॅक्सिम लोबोच्या आत्म्या बसोद मीस पेडयता क्लिंटन लोबो मुंबय. देवादीन जानुवारीस वाडल्लो आत्म्या बसोद मीस पेडयता क्लिंटन लोबो मुंबय. देवादीन सुजीत जे नोरोन्ना हाच्या आत्म्या बसोद मीस पेडयता क्लिंटन लोबो मुंबय. ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागतना जे कितें ते सवां मागणी घेवन आमी पवित्र थळार आसा. आमची मागणी ते सवां संजूदूत देवाच्या मजतीन सोमियाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. सोमियाची कृपा ह्या आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. तशेंच आज ह्या पवित्र तळार आमी विशेश तरान विद्या संस्थां खातीर मागता. आमचे जायते विद्या संस्था आसात. ह्या विद्या संस्थांनी जायतीं भुरगीं शिकप जोडटात. देखून केवल बिझनेस न्ही, पयशे मात न्ही, ताच्या बदलाक एक बरें मौल्या बारीत क्रिस्तच्या मौल्यांनी भरलेलें शिकप दिवं आनी त्या मारिफात ह्या भुरग्यांक एक बरो फुडार, एक बरें जिवीत लाभच्याक रुपीत करूंक वावरूंक ह्या विद्यासंस्थेच्या मुखेल्यांक तांचो वावर करच्या शिक्षक शिक्षकी सोमीजेचो कृपेन सक्तेन अभिषेक करून दी बरोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी विशेश तरान मागया. सगळें आमी उबे रावया. हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.
आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसो. चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. आनी ताचे तान मुखार सरोन हेरांक कितें दिवू आसा, हेरांक कितें आमी दिवंक आसा तें हेरांक दिया. आज जेजू आमकां ही उतरां दिता आसतना ताच्या जिवितांत कितें जाल्लें त्याच्या विशयांत आमी नियाळटा आनी तशेंच आमकां ताणें कितें शिकयल्लें, कितें शिकयता त्या प्रमाणे चलची कृपा मागता. हे मिसाचें बलिदान आमी फवते बरी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत म्हज्या सदां संवकार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भवार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशा कृपेतमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सा पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भोवमोगाचें न्हू. सोमयेच्या दिसाक राखो रावा आनी ताच्या येण्याक बेगीबेगीन तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उज्या जळोवन कोसळटली आनी मूळ तत्वां दगान खोडोवन वेतली. तरी पूण ताचे बसवणेक सरी सावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नवे पृथ्वेक आमी मुखार पळयोवन आसा. देखून मोगाचें न्हू. ह्या गणितान तुमी राखोर आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मूळ आनी निश्कळंक जिणेच्यो प्रयत्न करा. सोमयाची लांब सोंसणीकाय आमचे बाचेवेचो संदर्भ म्हूण लेखा. मोगाचें न्हू. हें सक्कड तुमी पयलें जाणान. देखून तुमच्या दृढपणांतावन तुमी पडना सावच्याक कायद्या विरोध चलतल्या त्या मनशांनी वांकडे वाटेक तुमकां परतीन अशें सत्राय घेया. त्या शिवाय आमच्या सुम्याची आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी सणवाय तुमचे तें सडासय. ताका साव महिमा आतां आनी सदांकाळ. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. सर्वेस पोरा संततेचे संततेक तूच आमचो आसरो. सर्वेस पोरा संततेचे संतते तूच आमचो आसरो. पर्वत दोंगर अस्तित्वागेमचे आदी पृथ्वी आनी तंतले देश तुवें रचचे आदी.
ससनतान ससना बोरियान तूच आमचो देव सर्वेस्परा संततेचे संतते तू सामसो आसरो मनशानो पाटी वसा अशें परमाण दिवन मनशाक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय 1000 वर्सां तुजे द्रश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसावा रातीच्या हेका पारासरके सर्वेस्परा संततेचे संतते तू सामसो आसरो सर्वेस्परा संततेचे संतते तू सामसो आसरो Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडून अशें कसल्या बरोशा तुमकां आपयल्यान तें तुमकां कळिसा. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपडावन घाली जाय म्हणल्या उद्देशान थोडे फरिजेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षकार ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री तूं एक सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. तूं कोणीय मनशाची परबा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तुका कळना. बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय. सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक सोमा की विरोध? आमी तो फारीक करी जाय की करूंक नजो? जेजू तांचो घात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां. तांणी ताका एक नाणें दिलें. तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें, कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी? तांणी जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. इतलें आयकून ते सर्व ताचे विशांत अजाप पावले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचा वांजलाचो सोमा अर्थ आमी कर्ण खाणगे जे जाल्यार जेजूच्या काळार कशें आसलें, तो संदर्भ कशें आसलो आनी कितें सकट थंयसर घडतालें त्या विशयांत आमी जाणा जावचें गरजेचें. नांतर जालें आयच्या ह्या वाचपाचे थोडे संगती आमकां अर्थ जावंक, अर्थ कर्ण घेवंक आमी सकशे ना. चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. तर चक्रवर्तीचें खंयचें, देवाचें खंयचें, तें आमी कशें समजोवचें, हे सर्व संगती थंयसर आसा. त्या खातीर जेजू आसल्या त्या वेळार जुदेयांत, जेरुजल्यांत कशें ती वेवहार चलतलो ताच्या विशयांत इल्लेशें जाणा जावचें प्रयत्न करया. तिरवो बांदूंक आसलो तांकां. तिरवो रोमाकारांक तिरवो बारूंक आसलो आनी त्या खातीर सुंक वसुली करतले तांचें तें आसलें. देवाळाकी तांणी तिरवो बांदूंक आसलो आनी देवाळाय तांचेंच जावन आसलें देखून देवाळाकी ते तिरवो बांदताले.
पूण थोडे मनीस आसले आनी ते कितें करताले हेची कितें चिंताले म्हळ्यार रोमाकारांक आमी तिरवो बांदिनाव कित्याक रोम आमचे न्हय अशा असले ह्या चिंतपान बुडोवन आसले थोडे मनीसय आसले आनी त्या खातीर ते विरोध जावन आसले रोमाकारांक तो तिरवो दिवचे विशयांत आनी देवाळाकी तिरवो दिवंक आसलो पूण देवाळाक दिवचो तिरवो बांदची नाणी या तांचे तो पयशे ते विंगड आसले चक्रवर्तीक दिवचे तिरवो दिवचे नाणी या थंय पयशे विंगड आसले देखून चक्रवर्तीक दिवचे देवाळाच्या त्या कोरंड्यांत काणिके डब्यांत व्हरून घालूंक जायनासलें कित्याक म्हळ्यार देवाळाक तांचेच नाणी आसलीं आनी ते मात्र थंय देवाळांत उपयोगसूंक आसलें देवाळांत तिरवो बांदूंक आसलें आनी देवाळांत तिरवो बांदचें ती नाणी काडन चक्रवर्तीक सुंकां घरा कडेन तांकां तिरवो बांदूंक जायनासलें तांकां नाणींत विंगड आसली आनी त्या खातीर जेजू ते जेजूक सांपळावन घालचे खातीर आयिल्ले मार्क आमकां सांगता जेजूक थोडे फारिजेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षेचे ताका ताच्यात उतरांनी शिरकावण घाली जाय म्हणल्या उद्देशान थंयसर आयिल्ले आनी जेजूक तो उद्देश सोमा कळीत जाल्लो आनी ते विचारतात आमी चक्रवर्तीक संक दी जाय तिरवो दी जाय ते सोमाक ही चूक गी सांग आनी सोमा ह्या चूक खंयचे म्हळ्यार तो सांपडटा सोमा म्हळ्यार सांपडटा कित्याक तो जुदेवांच्या विरोध वेता जुदेवांचे चिंतले चक्रवर्तीक आमी तिरवो बांदूंक नजो म्हणून पूण आनी जर तर सारकें म्हळें जाल्यार ते सांपडतात जेजू सांपडतात तातूंत सारकें न्हय म्हळ्यार ताका हेरोदी कडेन या चक्रवर्ती कडेन ताचें दूर येत आनी वो सुंक बांदूंक सोडिना तिरवो बांदूंक सोडिना म्हणून येत म्हणून आनी जायत म्हळ्यारय चुकीदार जाता नाका म्हळ्यारय चुकीदार जाता तसल्या परिस्थितींत संदिग्ध परिस्थितींत जेजूक घालच्या उद्देशान तांणी ते सवाल विचारले आनी ते सवाल विचारतात आनी जेजूय ताचे विशयान चिंता आनी नाणे म्हाका दिया सुंकवंचे नाणे म्हाका दिया आनी तांणी दिलें आनी ताचेर आसले रूपणें कोणाचें गे म्हणून विचारता जेजू आनी ताचेर कोणाची लिपी बरोवन आसा गे म्हणून ते देवाळाचें नाणें गी चक्रवर्तीचें गी म्हणून आनी ते सांगतात चक्रवर्तीचें आनी जेजू थंयतान फाटीं पळयना सांगता चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया देवाचें देवाक दिया फिनिश्ड न्याय नीत कर्ण जाली आनी तो लोकी ताचे सरशीन ताका शांपडावंक लोक आयिल्ले लोकी अजाप जाले तेंत मार्क आमकां सांगता ते जेजूची ही उतरां आयकून अजाप जाले आज आमी ते बॅकग्रावंड कळिल्ल्यान मात्र आमकां समजता चक्रवर्तीचें सुंकबांचें तिरवबांचें नाणी विंगड देवाळाक तिरवबांची नाणी विंगड देवाळाक तांणी तिरवो बांदूंक आसले तांच्या कुटुंबाच्या लेखान आनी तो तिरवो देवाळाचींत नाणी आसली ताचे मुखांत रत्त तांणी बांदी जाय आसली काणिके डब्यांत तांणी पयशे घालूंक आसले ते चक्रवर्तीचे पयशे आसले ते हाडून काणिके डब्यांत घालूंक जायनात ताका देवाळाचींत नाणी आसली थंय मात्र घालूंक आसले देखून ही संगती आमी आतां समजल्या समजून जाल्या उपरांत जेजू कशें तांचे तावन सुटोवन घेता ह्या चूक ह्या सवावण दाखयनासतना तांच्याच माथ्यार तो घालता तांकांत सांपडावन घालता आमी ताचे तावन एक मेट मुखार वचया चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया देवाचें देवाक दिया पेल्याचें पेल्याक दिया जेजून तें सांगूंक ना जाल्यार जेजूच्या उतरांत तेंय आटापूर आसा मस्तपटी आमी चिंता तुगेलें म्हगेलें 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 म्हणून ह्यो आतांचो काळ तसो
आनी त्या खातीर कितें करता कोणें ते आमी हांगा ते सावन थोडे पटी वाचता दिल्ले पयशे पाटी मेळच्या खातीर म्हण कित्याक पाटी मेळनात पाटी मेळोवंक एक तांचे कडेन नात नातल्यार आमकां दिल्यात ते पाटी दिजय म्हण ना म्हणलें मनोभाव आनी त्या खातीर म्हळें हांवें हेरांचें कोणाक फावो तें आसा तें हेरांक दी चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दी आमी सुंक बांदूंक आसा या तिरवो बांदूंक आसा आमच्या बिल्डिंगाचो तिरवो बांदूंक आसा आमच्या भुंयचो तिरवो बांदूंक आसा इलेक्ट्रीक बील बांदूंक आसा उदकाचो तिरवो बांदूंक आसा आनी माने बाडिगे या तसलें कालें आसा जाल्यार तेंय बांदूंक आसा तें चक्रवर्तीक सम्मान जाल्लें या सरकाराक सम्मान जाल्लें तें आमी दिजयच ते आमी चुकोवन काण घेवंक जायना देवाचें देवाक दिया एनुअल बांदूंक आसा आनी तें एनुअल आमी बांदूंकूच आसा कित्याक आमी त्या फिरगजेची कुटुंबां देखून तें आमी देवाक दिवचें तें जावन आसा देखून देवाक दिवचें देवाक दिजयच देव कितें पयशे खाता की म्हूण इसारूं पुरो ना आमची फिरगज चलय जाय जाल्यार त्या पयशांची गरज आसा आनी त्या खातीर देवाच्या नांवार या देवाक सम्मान जाल्लें हें देवाळ या फिरगज ही गरज आनी तशेंच फिरगज चलोवचे खातीर ती ताका खाणीक दिवंक आसा तिरवो दिवंक आसा तो बांदी जैस देखून चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया सरकाराचें कितें ड्यूस आसात तिरवो आसा कितें दिवंक आसा तांकां तें दिया इगजमातेचें फिरगजेचें कितें दिवंक आसा तें दिया आनी एक तेंत आनी एक मेट मुखार वचून हेरांक कितें हांवें ड्यू आसा हेरांक कितें दिवंक आसा तें दिया त्या दाळा आमचें देणें तें संपूर्ण जाता नातल्यार देणें घेणें म्हणटा आसतना घेवंक मात्र आमी तयार जाता दिवंक सबार पोवटी फाटीं करता अनवाल कितले अनवाल उणें म्हळ्यार 500 रुपया या कितले मगोत ना तुमच्या फ्रिगजेन हें सोंपरा चिंत्या 500 रुपया 500 रुपया लेखान दांत एक वाल्टो दिवचें पोरन्यान तेस्तामेंत तावन घडोवन आयिल्लें म्हाका 1 लाख रुपया सांबाळ आसा जाल्यार म्हयन्याक 10,000 रुपया हांवें दिवंक आसा वर्साक 1,20,000 जातात दांत एक वांटो ही गरजेक दिवंक टायच म्हणटात पूण 500 रुपया मिनिमम केल्यात कोणाक दुर्बळ्यां खातीर म्हणून देखून 1 लाख सांबाळ आसुल्लोय 500 रुपया सांबाळ आसुल्लोय तांणी दिवचे 500 रुपया 1 लाख आसुल्लो सर्तीक 1 पयसोय दिना कित्याक 500 रुपयांनी गे बांदूंक आसचें म्हण आनी त्या खातीर आज मोगाच्या भाव भयणीनो जे जुनो लोकांक शिकयल्लें फारिजेवांक आनी हेरोदीच्या जनांक शिकयल्लें जावन आसा चक्रवर्तीक कितें ड्यूस या तांकां कितें फावो आसा तितलें तांकां दिया उणें न्ही आनी फिरगजेक या देवाक कितें तुमी दिवंक आसा ड्यूस या कितलें तुमी दिवंक आसा तितलें इगर्जेक दिया तर आमी 500 रुपया सांबाळ आसल्यानी ह्या 500 रुपया सांबाळ ना ते चिंत्या एक म्हयन्याक 10,000 रुपये या 12,000 रुपये थोड्यांक 10,000 रुपये 12,000 रुपये सांबाळाची आतांय काम करतात म्हाका कळीत आसा थोडीं जाणां 1 लाखाक काम करतात तांणी दोगांनी दिवचें तितलें न्यायीक आसा पळया समजून काणगे आयिल्लेशें जर तर दांत 1 वांटो जाल्यार दांत 1 वांटो म्हणून आमी कंपल्सरी करना पूण CSI मेथोडिस्ट चर्च ती पुरा दांत 1 वांटो तांणी दिवंकूच आसा ना जाल्यार तांच्या मोर्नाच्या वेळार गी खंयच्या वेळार ते तुजे इतले ड्यू आसात दी पयले मागीर मोर्न करता म्हणटात आमी तशें करना कातोलीक इगर्जेचें दांत 1 वांटो विचारना जाल्यारय म्हाका देवान दिलां सर्तीक दिल्ल्यान इल्लें हांवें चड हात उखल सर्तीक दिलें जाल्यार देव म्हाका पाटी दी सोना गे
ते सवाल एक आमी आमकांच विचारचे चड गरजेचे. नंतर जालें कितें तफावत एका दुबळ्या मनशाक 10,000 म्हयन्याक जोडच्याक आनी 1,00,000 जोडच्याक कितें तफावत? ताणें दिवचे 500 आनी दिवचे 500. म्हाका देवान दिल्लें तें कितल्या खातीर? म्हाका गांवच्या खातीर न्हय, ते म्हजे खातीर आनी पेल्या खातीर, म्हज्या इगर्जे खातीर, सरकारा खातीर, हर एक खातीर आमी ते ड्यूस दिवचे आसात ते आमी दिवंकूच जाय. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून कितें शिकयल्लें त्या लोकांक ते जावन येवन जेजूक शिरकावच्या त्या उद्देशान जेजू कडेन सवाल विचारले, त्याच पासांत ते पडतात, त्याच पासांत पडतात. कित्याक चक्रवर्तीचें नांव चक्रवर्तीक दिया, तें देवाळाक दिवंक जायना. देवाळाचें ताणें देवाळाचें नाणें देवाळाकच दिजे, तें चक्रवर्तीक दिवंक जायना. हेरांक कितें तुवें देवें आसा तें ताका दिवंकूच जाय तुवें. आनी हे जावन आसा सामान्य ज्ञान आमचें थंय आस जय जाल्लें. तर आज तावन मोगाच्या भाव भयणीन इल्लें चिंतून पळया. देवान म्हाका चड दिलां जाल्यार कित्या खातीर दिलां? हांवें बांदून दवरच्या खातीर न्हय, बांदून दवर मागीर म्हज्या मरणा उपरांत कोणें सुन्या माजरान झगडच्या खातीर न्हय. जर तर म्हाका देवान दिलां जाल्यार तें पेल्या सांगता वांटून घेवंक, इगर्जे सांगता वांटून घेवंक, चक्रवर्ती सांगता ह्या सरकाराक सांगता वांटून घेवंक. ताचे बदलेक हांवें म्हजेंत करून खाण गेलें जाल्यार तें एक न्ही जाल्यार एक दीस तें उदकांत वेतलें. देखून उडास दवरया. चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिवंक, देवाचें देवाक दिवंक आनी हेरांचें हेरांक दिवंक. हें करूंक तूं तयार आसाय गे म्हणलें सवाल आमकांच आमी विचारचें. मोग आमच्या काळजाचो, वावर आमच्या हाताचो, हाडून आयल्या बापा तुजे समोर. स्वीकार कर काणिको, मोगान तुका दिवचो, फळादी कर बापा वावर आमचो. तुवेंच दिल्ली सदेणी आमची सगळी ही जिणी, बापा मोगान स्वीकार कर. हुंड्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे, बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवेंच दिल्ली सर्देणी आमची सगळी ही जिणी, बापा मोगान स्वीकार कर. हुंड्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे, बदल सगळे जिवीत आमचे. धंदिरवे आमचे मोगान तुवें दिल्लें, भेटोवन दिता जेजू सोम्या सवे. तुजो मोग नियाळता आमकां साज भेटयता, खुशी तुजी पाळूंक बोळ मागता. मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाकणी महिमेक आमचे नेक्या पयस विचारवा सर्वीस फॉर्मान. सरस्वरा भगवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडून परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदर आनी सासनाच्या देवा,
सर काळ्यांनी सर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्राची कुणान जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां संगती संतोषान तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dălbără sus servești por tot. Sărgani somsa, barla tuja vaibhava, o sărgi tu ca jai jai. Servești por acena vieta ta ca jai, o sărgi tu ca jai jai. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तें कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा भावार्थ सोगोट परगटुया Sumi Jesu melo, sumi Jesu melo, sumi Jesu jivan zara. O bhavarta soghutu, ami pargata, Jesu navyan yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वनेची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदवो आमच्या भगियान बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कामुरये देवाचे माये सांगाता भगियो जुसे तिचो पती भगियो दमदता सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर मार्सेलिना बराबर सस्टच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी कुशी सगळ्यात तशी संसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकांदी आनी आमचे सुटलेल्या मोक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय वरकी पदवी आनी महिमा येशूच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्तचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तुजी येतान राजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिव्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडन प्रगत आमी येता ती आमचे जडतने त्या स्थळान जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यान दर्शन कुडीन भलायकी आनी वकात दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी म्हाका फवना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली तुका सेवच्या काळीजे अत्रेक्त मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांधनिया दादोस तूं कर येण्या तुज्या स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोजा स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोजा हुंड्या रुपा तुका स्मका दिता मुझे आत्मिकान तूं जाता कुरपे जिवीत तूं लाभयता मुजी जिणी नंदन करता स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोजा स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोजा प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा बगे अंजू तात देवाच्या जैते मरणा बसत
ह्या नव्याच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतू घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरं आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. समेस्त मी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत हेवटी सांजू दुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां समेस्तां मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स, 8 वरार मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन, ताजे उपरांत 10 वरां कुमसारां, 10:15 वरार तेर्स, 10:30 वरार मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन, 12:30 वरार भक्तिकाक जेवण. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची त्या संबंध दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दानावरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादे जुबल्यो कुमगार असली बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर मागतल्या. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तो 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां चलतात. त्या देखून कोणी आमाल पिवण्याक वळख जाल्ली तुमच्या कुटुंबांत वा तुमच्या पैकी आसा जाल्यार तांकां ह्या मिटिंगाक येवंक प्रोत्साव दिल्ल्या वरवीं जायतें बरेंपण जाता. हें उडासान दवरचें. हांगासर मिनी हॉलांत केंब्राल आरोग्य केंद्राची नर्स आसात. कोणायकी BP शुगर तपासन करूंक आसा जाल्यार मिसा उपरांत आराधना वेळा 9 वेळा वा ताच्या उपरांत अवकाश आसा करिये. तशेंच म्हज्या दाव्या कळशी आश्रयच्या बिल्डिंगांत थंयसर मोडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची धाकटेरां नर्स आसात. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जायचे जाल्यार थंयसर अवकाश आसा. हरी एका मंगळारा हें होमिओपॅथीक मेडिसीन हांगासर लाभता. आज जेवणाक नांवां दिल्ल्या स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वचून सांगतना हांगासर आसल्ल्यांनी मुखार येवन मानाची वात आयचो प्रधान याजक मानदी बाप लिओ वेगस तांचे जावन गेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. जोस्मिन डिसोजा मुंबय आनी रोजी डिसोजा मुल्की आयचे दिसाचें नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. सेवरीन डिसोजा मदर तेरेसा वाडो आयचे दिसाचें ओर्नू तांणी स्पॉन्सर केलां. जोविन फेरावो आनी कुटाम उडुपी, स्टीवन लोलिटा लोबो कारकाळ, मार्टिन डिसोजाच्या 5व्या वर्साच्या मरणाच्या उगडासाक एन्ड्री डिसोजा आनी कुटाम सुरतगाल, मोविन सांतोमायर वासाय, स्टेला सिक्वेरा मुडबिद्रे, लिडविन सिक्वेरा किन्निगोळी, हेलेन जॉन वेगस मुल्की, प्रीती प्रिया डिसोजा जल्मदिसा संदर्भी शांबूर, विन्सेंट आनी स्टेला सिक्वेरा बळकुंजे, जॅक्सन लॉयड डिसोजा पालदाने, जुलियाना डिसोजा, फ्रांसीस आनी जेसिंता मिनेजस आनी कुटाम शिरवा, क्लिंटन लोबो मुंबई. दान दिल्ल्या सर दानिचो उपकार ठेयता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां सांजू दुतात देव मारिपाक तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत हरी एका सुवातेर तुमच्या बिझनेसान हरी एका वावरान वाळून दी म्हूण मागता. परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सकाळ आमी दिमी घालया. सांजू दुतात देवाच्या मानाक नवें आमी चलोवन वरया. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. भावा भयणीनो, सर्गी सोमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनंती करता. सांजू दुता देवान हे सांत भक्त प्रत्येक जावन मुरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात
आतां आमी सांगता मागया. सुमयान जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडभाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता. बगेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरी देव बापा निरंतर होगळाप लपता आनी सुमेश मुनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशीत वादा करोस आमचे वदे आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावर आमचे देय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जोडटा देवाच्या विनवणेन तुजे मारिबाद उबावच्यो आनी करचो. तुज्या दैवी कुशा प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदूत देवाक विशेष मागणे. ह्या संवसारी जसो सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेव जोडटा देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी साबन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तो केरीती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता वडापातयेनीन आयलां. सुमेस्त आमी बसया. सभा जणांनी हांगा ते संवादान दिल्ली आसात. ही ते संवां वाचून सांगतना तुमच्या काल जमानान कितें ते संवां घेवन ह्या पवित्र थळार आसात. ही सकड ते संवां मागणी तुमी ह्या घडये उबारून दिवन तुमच्या ते संवांक गरजां खातीर मागा. 17 जाणांक बरी भलायकी भाव जावचे खातीर, 10 जाणांक बऱ्या सांबाळचें काम भाव जावचे खातीर, 7 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जावचे खातीर, 4 भुरग्यांचे देणे भाव जावचे खातीर, 5 जाणांच्या कुटुंबांत शांती समाधान राज जावचे खातीर, तेगांचे मन परिवर्तन जावचे खातीर, 8 जाणांक आमाल पिवन त्या सुडका मेळच्या खातीर, 4 रीण पारी करून करपा मेळच्या खातीर, एकल्याचो पासपोर्ट बेगीन हाताक मेळच्या खातीर, 5 जाणांच्या हातापांयची गांठी दुगूण जावचे खातीर, 6 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर, एकल्याचे सिवील केस कोर्टात जावन सुडका मेळच्या खातीर, एकल्याक इन्शुरन्स सेटलमेंट बऱ्यान जावचे खातीर, 4 परगांवाचे विजा फावो जावचे खातीर, 8 जाणां शिकोवंक बरी मौत आनी जानवाय मेळच्या खातीर, एकल्याक इंजिनियरांत मेरीट सीट मेळच्या खातीर, एकल्याक माट मंत्र जावन राखून व्हरच्या खातीर, 8 जाणांनी दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळच्या खातीर, तेगांक मतीक समाधान फावो जावचे खातीर, एकल्याचे किडनी डायलिसिसान निवारच्या खातीर, एकल्याक क्रिएटिन लेवल नॉर्मल येवचे खातीर, 4 वायट सवय सोडून बरी जिणी जीवन करपा मेळच्या खातीर, तेगांक वायट सक्ते जावन सुडका मेळच्या खातीर, 6 जाणांचो जागो बऱ्या आम्हाला विकोन वेच्या खातीर, एकल्याचें वर्टिगो पिडा गुण जावचे खातीर, 8 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर, एकल्याचे जाग्याचे पेपर क्लियर जावन बेगीनच नांवार जावचे खातीर, 20 आनी 8 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सभां खातीर मागोवंक सांगलां. हाचे सांगता 5 वर्सां जावन आर्थरायटीस पिडे वरवीं आनी इन्फेक्शन जावन मस्त कश्टांत एकलो ताका बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, एकल्याचे युट्रसाचे समस्ये आनी चेस्ट पेनांत संपूर्ण सुडका मेळच्या खातीर, एकल्याक गल्पंदसच्या भावाक बरें काम करूंक बरी भलायकी आनी मतीचें समाधान मेळचे पासून आज एकल्यान बरोवच्या ACCA ची एग्जाम बरें बरोवंक बरे मार्क्स मेळचे पासून जक्सनाचो पासपोर्ट बेगीन हातां मेळो आनी बायोमेट्रीक टेस्ट पास जावचे खातीर, एकल्याचे एलर्जी कोंकली गुण जावचे खातीर, एकल्याच्या पाठीची दुगूण जावचे खातीर, एका जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर, युरोप वचोंक एजंट थ्रू एप्लाय केल्ले बेगीनच विजा हाताक मेळचे खातीर, पांयांक एकल्याक बॉल मेळचे पासून एकल्याक बरें घर फावो जावचे खातीर, प्रितम मस्केणस न्यूझिलंडांत वचोंक ताका करपा मेळचे खातीर, इवन डायस 10वेंत आसा शिकोवंक बरी मत दिवंक RTC एकल्याचे हातां मेळचे खातीर, किडनीची पिडा एकल्याची गुण जावचे खातीर, वेनिशाक काम मेळचे खातीर, UKंत एकल्या बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर, 2 म्हयन्याची दुबय विजिटींग विजा रिन्यू केल्ल्या बेगीनच इंटरव्यू कॉल येवन बरें काम एकल्या मेळचे खातीर हाचे सांगता तेगा धर्मीक भयण्यांक बरी भलायकी मेळचे खातीर, ब्रदर ग्लेनस ट्रीसा तांकां बरी भलायकी मेळचे खातीर, देवदीन मताय सेरावो विल्सन सेरावो विलफ्रेड सेरावो तांच्या आत्म्याक शांती मेळचे खातीर, स्टेला क्रिस्टोबर 90 आनी 2 वर्सां प्राय तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर,
वीना रोड्रिगस म्हणली बहीण आस्पत्रेंत आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर तशेंच फुडें एक बरें काम मेळचे खातीर विल्सन म्हणल्या भावाक 30 आनी 9 वर्सां प्राय एक बरी भलायकी आनी एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर एका स्त्रियेचें बिझनेस बऱ्यान जावच्या खातीर एका कडेन बिल्डिंगाक घालूंक लिफ्ट परमिशनाक परमिशन मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक घरावेच्या रस्त्याचे सगळे समस्या बऱ्यान इत्या जावच्या खातीर एकल्या चली एक अल्सरेटिव्ह कोलिटीस आनी इतर पिडेतां सुटका मेळच्या खातीर आनी एका चली एक वेरिकोस वेन्स आनी इतर पिडेतां सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक नी जॉयंट्स गूण जावंक आनी बरी भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर एका भुरग्याक CA इंटरमिडिएट एग्जामान बरे मार्क्स मेळच्या खातीर एकल्यान घर प्रारंभ केला घराचे सक्कट बांदपाक निवारच्या खातीर एका स्त्रियेक कॅन्सराची पिडा गूण जावंक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमचो भाव उर्बन मेंडोन्सा आस्पत्रेंत डिस्चार्ज जावन घरा आसा ताका भलायकी मेळच्या खातीर बापू रिचर्ड सिक्वेरा आस्पत्रेंत आसा ताका संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर मार्सेल डिसोजा डिस्चार्ज जावन घरा येयला ह्या भावाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर तशेंच घराच्या सेवरीन आमच्या भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी इतर भावणांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर एलिटा डी सिल्वा ह्या आमच्या भयणीचे नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या खातीर एकल्याचो घोव सोरो काडटा पी येता भुरग्यांक पाठ देख दिता ताच्या मतीक परिवर्तन उजवाड मेळचे खातीर मागोवंक सांगला मुंबयतावन एकूटां हांगासर आयिल्ले तांच्या बऱ्या भलायके बरेपणा खातीर मागोवंक सांगला खालचे दिसा पुणा तावन हांगासर एकूटां आयिल्ले त्या स्त्रियेक बरी भलायकी त्या भुरग्याक शिकची मती करपा दादल्याक बरेपण आनी सगळ्या कुटुंबाक बरेपण लाभचे खातीर एक तरणाटो शिप्पाक कामाक कॉलेक राखता ताका बेगीनच कॉल येवचें काम मेळचे खातीर एक भयण मतीचे पिड्यान तशें वायट चिन्नान कसता तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर एकल्याचे स्किन एलर्जी गूण जावच्या एकल्याचे गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावच्या एकल्याच्या माथ्याचे जरचे केस रावच्या खातीर एकल्या PCOD प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर एकल्याक रातीची बरी न्हीद भरच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्या भयणीचो फ्रॅक्चर जालो पाय सरको जावन पयलेंचे बरी सलची कृपा मेळच्या खातीर एकल्याचो फ्रॅक्चर जालो हात सरको जावच्या खातीर एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शनांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक CA इंटरमिडिएट एग्जाम बरे मार्क्स घेवन पास जावच्या खातीर एकल्याचे स्किन एलर्जी गूण जावच्या खातीर एकल्याक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी गूण जावच्या खातीर एका भुरग्याक कालथ्या काळजाचो जावंक मोगाळ जावंक जानवाय आनी समजणीचे देणे मेळच्या आवय बापायक विधेय जावन जिवनची कृपा मेळच्या खातीर सेसिलिया सेराव म्हणल्या भयणीक बरी भलायकी बरेपण लाभच्या खातीर एका कुटुंबाक बेसांवांनी बरो बेगीच एका घराचे देणे प्राप्त जावच्या खातीर एका तरणाट्यान मिसाक येवच्या खातीर ताच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर एका कुटुंबान विकल्ल्या वेहिकलाचे समस्या इत्या जावच्या खातीर आनी एका चलयेन आयतारेचें मिसाक येवंक ताच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर एकल्याच्या दादल्याक मतीक उजवाड मेळोन घालपातान घरा पाटी येवन गांवा पाटी येवन ताच्या स्त्रिये सांगात एक वर्च्या खातीर विंगडाच्या घोव बायलेन परत एक वर्च्या खातीर 9व्या क्लासीच्या एका भुरग्याक मतीक उजवाड मेळोन ताची शिका बरेंग शिकोवंक एक बरो भुरगो जावन वागच्या खातीर एका भुरग्यान सुडाळ उलोवच्या खातीर एका भयणीक कॅन्सर पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर एका कुटुंबान घराचें काम सुरू केलां कितेंच बंद पडना सारकें जावच्या खातीर एका भुरग्याची एलर्जी UKंत आसा कंप्लीट गूण जावच्या खातीर एका भयण मतीच्या पिडेतान कश्टाता सुटका मेळच्या खातीर एका कुटुंबांत जायते झगडे समस्या आसात समाधान शांती त्या कुटुंबांत रास जावच्या खातीर एका कुटुंबाच्या जाग्याचे वांट्याचे समस्या बऱ्यान इत्याद जावं कोर्ट केसी जावन सुटका मेळच्या खातीर एका बाबाच्या जाग्याची समस्या आसात तेय बऱ्यान इत्याद जावन त्या संबंधी जाल्ल्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर एका भयणीक कॅन्सर पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर अशें सबारांनी तांची त्या सवां मागणी दान आसात ह्या सक्कड भावंडां खातीर ह्या घडये ह्या पवित्र थळार आमी मागता आसतना आमी मोगाळ भाव भयणीनो भावार्थान पातयेनी आमची त्या सवां सांजूद त्या देवाच्या रेलीके समकर आमी आसा त्या देखून सक्कड वडा पातयेनी ही आमची सक्कड त्या सवां उबान दिवन मागी मोगाचें आराधान तुका सुमयान जेस आराधान तुका सुमयान जेस वंदन तुका सुमयान जेस नामान तुका सुमयान जेस महिमा तुका सुमयान जेस स्तुती तुका सुमयान जेस प्रणिपा तुका सुमयान जेस जय जय तुका सुमयान जेस हालेलुया 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 मोगळा जेस सांजूद देवाच्या मजतीन ही सक्कड तेसवा या भावंडांच्या काल जमानात आसली तेसवा या घडी हांव तुज्या पांयां तळा उबान दिता सांजूद देव तुज्या कुटुंबाचो तुज्या मोगाचो तूं आमचे कडेन विनंती करून
कारण आसा ताची मजत तूं मानून घे ह्या भावंडांनी मागल्लें ह्या पवित्र तळार आशिल्लें सकट बरें मन तांकां लाभय आनी तुजी दया तुजी काकूट तांच्या जिवितान वाळय आशिर्वादांनी भर भल्या भलायकेन बरेपणान तांकां भर बेसावांनी भर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण तुजे कडेन आमी परत मागता टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty anointing take place may your mighty healing take place may your mighty blessings flow hallelujah 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 Jesus nothing is impossible to you Lord Jesus trust in you Lord Jesus I surrender all these brothers and sisters into your hands Lord Jesus bless them anoint them Lord Jesus hallelujah 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 सकड़ा मी दिमी घालया मोगाचें म्हज्या मतीक काळोखान म्हजो भावात दंडोलंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तो तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर सुद्दां केरी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वर हांवें वडापातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमे वन्ना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडीभर दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळार आमी आसा विशेष सखत कृपा ह्या थळार वालता जायत्यांक असर्यां अद्भुतां मेळ्ळ्यान तांच्या जिवितान बरें म्हण घडलां हीं भावंडां आज ह्या पवित्र अर्गां दितना तांचे संगी आमी मेळून धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया शिप्पाच्या कामाक पाटयां पयलेल्या पासत एकलो अर्गां दिता एकल्याक बाईक एक्सिडेंटांत राखोवन व्हेल्ल्या पासत अर्गां दिता रिया डिसोजा 10वे परीक्षेन बरें मार्क्स आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता हॉस्पिटलांत हांव डिस्चार्ज जावन घरा येयल्ल्या पासत एक भाव अर्गां दिता 8 जाणांक बऱ्या सांबाळचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोगांच्या कुटुंबांत धराळ आशिर्वादां फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 6 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात तेगांक अनवरांतले राखोवन व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचें कोलेस्ट्रॉल आनी डायबिटीस नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता तेगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 8 जाणांनी मागुल्लो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितान लाभल्ल्या खातीर अर्गां दितात धन्या देवान तांच्या आमच्या जिवितान केल्ल्या ह्या सकट बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावडो भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडां बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचें प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचें प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या डॉक्टरां नर्सांक आनी सेवाकांक पाव आयक आमचें प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळण्या आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा तुज्या मनियाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी आयक आमचें प्रार्थने सुमया सर्गींच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर संजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थने सुमया सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थने सुमया मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावतें काम नासतना कश्टांच्या सो तुज्या भुरग्यांची युवा जनांची कावकोत कर तांकां बरें काम फावो कर तांची जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थने सुमया दयाळ बापा पावते जिनी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या युवातींक तुजी दया दाखय तांकां बरें जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे तेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें बळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा भुरग्यांक शिकाप दिवच्या सकट विद्या संस्थांक तुज्या पांयां तळ समर्पण करता
हरी एका विद्यासंस्थेचे तुझ्या आशीर्वादावत संबंधित जाल्ल्या अधिकार मुखेल्यांक शिक्षक शिक्षकींक तुझ्या बेसावांनी बर ह्या विद्यासंस्थांनी मौल्यांनी बरल्यांनी शिका भुरग्यांक दिवन एका बऱ्या फुडारा खातीर वावरूंक तांकां निस्वार्थ सेवेची सेवा दिवन तुझ्या कृपेन बेसावांनी आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थने सुन्या. मोरये पिडेस्तांच्या भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता आमची मागणी आयक. नमारनीये कागोदीचे माये नमनमच्या जिवा अमृदनी भरोशा तुका आमी लो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुकाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता तो तूं आमचे शेकायेत तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदैव बोल जेसू आमकां दाखय ये दाळे मगळे दुलबी रे मरिये भगवंती देवाचे मामोत्सव विनाती कर पिडेस्तां बसो तो मागणे सक्कड पिडेस्तांक या घडये सोमयाच्या पांयंतळा वा त्रियेक देवाच्या पांयंतळा आमी समर्पण करतना आमकां कितेंय पिडाशिडा आसा आमच्या कुडींत कितेंय उणेपण आसा आमचे थंय कितेंय बेजाराय दूख सलवणी आसा आमकां कितेंय दोस्ता हें सगळें ह्या घडये समर्पण करून आमी मागया तेदून आमचो उजवात आमच्या तकलेचेर आमी दवरून आमचे खातीर मागतना ह्या घडये सक्कड पिडेस्तां खातीर तुका कितेंय पिडाना तुका सगळी बरी भलायकी आसा जाल्यार कोण पिडेस्तां खातीर तूं मागोवंक आशेताय तांच्या तकलेचेर हो हात दवरलाय म्हणलें चिंतून तुज्या तकलेचेर हो हात दवर आनी तांचे खातीर विशेष तरान ह्या घडये मागोवंक प्रयत्न करा. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवचे आदरलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाचे एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमचे अस्कद मनशा जाय घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कशी वेले. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या भुसोन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दीस घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जीव वापरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिड्यांतली गुण जावन वेगीं सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सरस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सोम्या भवर्तनच्या बुजोन दरा तुजी मीत मेहनतले दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडय सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजण आनी माना भेद पयस करून एकामेका काळजंतावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावर सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या संगाता राव तांच्या आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेतान राज करताय सस्नच्या सस्नाक. सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकोतीन वागोवं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवण्या प्रमाणे संवसार सारपर्यंत आमचे संगता आसा. तो तुमचे सुवार रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावून आनी आमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे दयाचे सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां रावो. दिंबेर समीर रविया मोगाचनो मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता करसोंसो ओ पवित्र वेळ आराधनाचो कृपेचो वेळ ह्या घडये विशेष तरान ताचे हजर पावन बघुया कृपा आमी जोन घेवया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता
उंड्या रूपाली पोनाशा नमो नमो सुडवंदारा सक्रामेतांतम कारकचा नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनाशा नमो नमो सुडवंदारा सक्रामेतांतम कारकचा सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय देव पोवन लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावताय आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो सर्गीचो देव उंड्या रुपार रावोंक ताणें कुशी वेला ताचें दर्शन ह्या उंड्या रुपा मुखांतर तो आमकां दिवन आसा तो खरो देव तो जीव देव जिवंत देव ह्या उंड्या रुपार येवन आमचे संगी रावोंक ताणें कुशी वेल्या तर त्या जेजूक आमचे संगी रावोंक आमी आपोवया त्या जेजूचें आजारपण ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमी ओळखून घेवया आमचे खालसा मना ताचे थंय उबारया आमचो देव खरो देव जीव देव बळवंत देव म्हणलें ताका वळखून घेवन आमच्या काळजाच्या गुंडाय थावन आमी ताका आराधन करया स्तुती करया नमन करया सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला देव पोवन लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावता आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोनाशा नमो नमो सुडवंदारा सक्रामेतांतम कारकचा उंड्या रुपार आसच्या जेजू आमच्या जिविताचें सुख दूख तुका सांगूंक आमी आयल्या तुजें तावन बुजवून आशेवन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक ये तुज्या कुरपेचें देणे भंडार घेवन ये जेजू आमचें सुख दूख आमी तुजे कडेन सांगता तुजे कडेन आमी उलयता आमच्या काळजाच्या गुंडाय तावन तुजे तावन बुजवून समाधान आमी आशेता सोमिया तरीकून आमी तुज्या पांयां तळा आयल्या तर ये जेजू ये आमकां लागीं सर आमचे संगी राव जेजू तुजे कुरपे भंडार घेवन ये तुज्या कुरपे देण्यानी आमकां पुरो तुजी कुरपा आमकां पुरो सोमिया लागीं सर सोमिया आमकां आमचे संगात राव सोमिया जिणयेचे सूद तुका सांगोंक आयला तुजे तां बुजवून आशेवन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कुरपेचें देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोनाशा नमो नमो सुडवंदारा सक्रामेतांतम कारकचा हालेलुया 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 हरदान तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू
सुमियांचे जो महिमा तुका सुमियांचे प्रणिपा तुका सुमियांचे जो स्तुती तुका सुमियांचे येसुवे आराधने येसुवे वंदने येसुवे नमन येसुवे महिमे हालेलुया 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 शललललललललल हालेलुया 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 दिंबिये आसले कडेच आमचे दोळे दांबिया आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचे दवरया मोगाचे न्हू आमी गायलेल्या त्या कांताराची उतरां जिणयेचें सुख दूख तुका सांगूंक आयले हांव तुजे तावन बुजवून आशेवन हांगा रावले हांव ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये तर मोगाच्या बाबा भयणी तुज्या काळजाचे गुंडाळे तावन काळजा मनान तावन तुजी बोगना तुजें दूख तुजी बेजाराई तुजें एकसुरपण तुजे कश्ट तुजी बिडाशिडा तुजे समस्ये तुजें दूख हें सगळें सोमयाच्या पांयान ताळाड सोमया कडेन सांग उक्तें कर तुजें तोंड उक्तें कर तुजें वोंट सोमयाक सांग सोमया हांव आयलां हें सगळें घेवन आयलां तुजें तावन बुजवून आशेवन आयलां तर ह्या आराधना वेळार म्हाका लागीं सर सोमया म्हाका आपोड तुज्या सक्तेन म्हाका बरो तुज्या कृपेन म्हाका बरो तुज्या पवित्र तेलान म्हाका माक अभिषेक कर म्हाका म्हजी पिडा शिडा म्हजे तान नापायस कर पयस कर भलायकी बरेपण म्हज्या जिवितांत वाळय शांती समाधान संतोष म्हाका दी त्या देखून सोमया लागीं सर म्हाका सोमया आपोड म्हाका म्हण मोगाच्या बाबा भयणी तुमच्या काळजाच्या गुंडाळे तावन तुमचें समर्पण ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान उंड्या रुपार आसच्या त्या देवाक सोमयाक तुमी करता आसतना भवर्तान मागा मोगाचें न्हू भवर्तान मागा सांगा सोमया म्हजें काळीज मन उक्तें गेलां आनी ही म्हजी परिस्थिती ही म्हजी बोगना हे म्हजें दूख हे म्हजे कश्ट हे म्हजे समस्ये हे म्हजे अस्कतगाय हे म्हजे पोडणे सांगा सोमयाक सांगा उक्तें करा तुमचें काळजा मना हर एक संगती सोमयाक सांगा सोमी पळयता सोमी आयकता सोमयाक तुजें नांव कळीत आसा तुज्या नांवान तुका वळखता उडास दोरा हर एक संगती तुज्या विशयान तो जाणा आसा ते देखून कांय लिपय नाकात कांय भियोवची गरज ना सोमयाक सगळें आसा तशें तुमकां उक्तें करून सोमया कडेन उलया तुमची बोगना सोमया म्हाका दवरा आनी सोमयाक म्हणा लागीं सर सोमया लागीं सर म्हाका आपोड सोमया म्हाका आपोड तुजो हात म्हज्या तकलेचेर दवर सोमया तुवें म्हाका आपोडल्यार पुरो फकत ताजें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलीं रक्तस्रावाच्या स्त्रीन म्हणली उतरां ते देखून सोमयाक सांगा सोमया तुवें म्हाका आपोड तुवें आपोडल्यार हांव बरो जाता हांव संपूर्ण गुण जाता संपूर्ण भलायकी बरेपण वालता म्हूण सोमयाक सांगून ह्या आराधनेच्या सुरवेर तुमचें संपूर्ण समर्पण करा ताका भवर्त थीर करा भवर्त गड करा दुबाव नाका सोमयान म्हाका आपोडलां सोमयान म्हाका गूण केला म्हूण चिंता सोमी केन्नाय निराशे करिना सोमी बरें करता सगळें बरेंपण सोमयात हांव वालता ते देखून तुमचें समर्पण करा मोगाचें न्हू एक घडी ताचे कडेन उलोवया Praise the Lord. Praise the
Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचें आयच्या वांजेलांतली उतरां आमी आयकल्लीं मोगाचें मिस्री तूं एक सत्वादी म्हूण आमी जाणा सत्वादी म्हळ्यार कालें तूं सत आनी सत उलयताय म्हूण आमी जाणा पळय जेजूक म्हणलीं सोबीत उतरां फारिजेवांनी आनी त्या मुखेल्यांनी म्हणलीं उतरां तूं सत्वादी म्हळ्यार तान तो मतलब आसलो जाल्यार जेजू सत्वादी तो बरो म्हूण तांकां कळीत आसलें आनी तें देखून ताणें उक्त्यान उसारलें तूं सत्वादी म्हूण आमी जाणा तें देखून आमचो सोमी तो सत्वादी सोमी तो बरो सोमी आमच्या मुखार आसा मोगाचें कित्याक जेजून तो म्हणलीं उतरां जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 14 वाक्य 6 जेजू कितें म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत हांव जावन आसा सत त्या देखून जेजू सत जावन आसा त्या देखून तांणी म्हळें फरिजेवांनी तूं सत्वादी तूं सत आनी जेजूत म्हणलें उतरां जावन आसा तीं हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत आनी फुडें आमी पळयता जुवांव वांजेल अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 2 जेजू कितें म्हणटा तुमी सत जाणां जातल्यात आतां हांवें सांगलें सत कोण सत जेजू तर सत जाणां जातल्यात म्हळ्यार कोण तर तुमी जेजूक जाणां जातल्यात सत जाणां जातलें आनी तें सत तुमकां सुडका दितलें तर कोण सुडका दितलो तो जेजू तुमकां सुडका दितलो तें सत तुमकां सुडका दितलें मोगाचें आतां तेंत सत जेजू आमच्या मुखार आसा आमकां सुडका सोडवून दिता तसलो जेजू सत आमच्या मुखार आसा ह्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना त्या देखून तूं देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडिल्लो आमकां सुडका सोडवून दिवच्या मोगाचें जुवांव सवांजेल अध्याय 3 वाक्य 17 म्हणटा देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगार ताचे मारिपात संवसाराची सोडवण जावच्याक त्या देखून सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण जावच्याक देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडिल्लो मोगाचें हें सत जावन आसा ताच्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडिल्लो आनी इसाया प्रवादी अध्याय 43 वाक्य 3 म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायल असो पवित्र देव तुजो सोडवणदार आनी तो देव आमकां म्हणटा हांव तुजो पवित्र देव हांव तुजो सोडवणदार त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचो देव आमचे मुखार आसा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचो सोडवणदार तो जावन आसा तो सत जावन आसा सता वाटेन चलोवन सता वरवीं आमकां सुडका दिल्लो तो सोमी जावन आसा आमचे मुखार आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या सोमया मुखार आमी आसा त्या देखून एक घडी आमी दोळे धांपया मोगाचे न्हू आमचो उजवात आमच्या हृदयाचे दवरया तो आमचो सोडवणदार तो आमचो राखणो मोगाचे न्हू त्या देखून किर्तन 121 भोव अपूर्बाचें किर्तन ती उतरां अर्थावरीत त्या देखून दोळे धांपून तुमचो हात अर्द्याचे दवन ही उतरां हांव वाचतना तुमची गन तुमच्या खालसा मनांत अनुभव करूंक प्रयत्न करा मोगाचें न्हू पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निधाना ना इस्रायल असो राखणो निधाना जेमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काल मोगाचें कितलीं उतरां
ही उतरां थोडी हांव परत म्हणूंक आशेतां. फातींनी दवरा मोगाच्यानो, आमचो राखणो, आमचो सोडवणदार, आमचो बळादीक देव आमच्या मुखार आसा. तो सत्पादी जावन आसा. सता खातीर आपणाचे जीव वारयल्लो, कुर्साचेर बेसांग गेल्लो आमचो देव जावन आसा. त्याग सक्री बिसाचो आमचो देव जावन आसा. त्या देखून म्हणटा मोगाच्यानो, सर्वेस्परांत येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. पळया मोगाच्यानो, आमचो देव निदाना, जेमेना. आमचो देव हर एक घडी आमकां राखता, सांबाळटा. ते देखून किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदां काल. आमकां कांय बेबिरान ना. आमचो देव मुखल्यान आसा. आमचो देव फाटल्यान आसा. आमचो देव आमच्या बगलांक आसा. आमचो देव आमचे वयर आसा. आमचो देव आमचे सांगात आसा. तर ह्या देवाक आराधन कन, मान कन, स्तुती कन हे गीत आमी गावया. सगळां आमी उबे रावया मोगाच्यानो. ताळयो आमी पेटया संतोषान त्या सोमयाक देवाक, त्रिएक देवाक आमी आराधन करया. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्वाक महिमा, एक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्वाक महिमा, एक देवाक महिमा. व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारां, व्हडा संतोषान वर्त्या दळबारां. देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्वा महिमा, एक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्वा महिमा, एक देवाक महिमा. मोगामाई पासान खऱ्या भावार्था, मोगामाई पासान खऱ्या भावार्था. जेजू सौम्या कोगली कोसा करया महिमा. जेजू सौम्या कोगली कोसा करया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्वा महिमा, एक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्वा महिमा, एक देवाक महिमा. मधु संगीतान रंगीत गायना, मधु संगीतान रंगीत गायना. पवित्रत्वा करसून आमी देवया महिमा. पवित्रत्वा करसून आमी देवया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्वा महिमा, एक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्या महिमा, पवित्रत्वा महिमा, एक देवाक महिमा. Alleluia, 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 alleluia.
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Pour out your spirit, Lord Jesus. Anoint, Lord Jesus. Touch, Lord Jesus. Heal, Lord Jesus. Bless, Lord Jesus. Anoint, Lord Jesus. Heal, heal. May your mighty power flow. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Sakrami bashya magachano. थोड्या दिसा आदी एका दादल्या कडेन उलोवन नासलो आनी हो दादलो अमेरिकन आर्मींत थोडी वर्सां सेवा केल्लो मोगाचें न्हू पतीन आसा दोगां भुरगीं आसात ताचें म्हणलें ताका कुटाम आसा मोगाचें न्हू एक बावर्ती मनीस देवाचेर अखंड विश्वास पातयेन आसो मनीस पवित्र पुस्तकाक आपणा जिवितांत देय जावन घेतिल्लो जायते पवित्र पुस्तकाचे सखत आपणाच्या जिवितान अनुभव केलो वागती अशें ह्या अमेरिकांत वावर करनासतना सैन्यांत वावर करनासतना एक फावटी अचानक म्हणल्या बरी एक गुळो उस्तलावन म्हणल्या बरी वा आनी कितें अवघड घडोवन ह्या भावाच्या दोनांयची दोळ्यांची दिश्ट गेली गे दोनी दोळ्यांची दिश्ट गेली आनी ताका आस्पत्रेक व्हेल्लो दाखल केल्लो आनी थंयसर आस्पत्रेन आसतना डॉक्टरांनी विविध संगत सांगल्यो पण तो म्हणटा त्या आस्पत्रेन आसतना तो एक समाधानय आसलो खंय देवान दिल्ली दिश्ट देवान काडली वा व्हेली जाल्यार आमी कितें करचें कांय करूंक जायना ताची खुशी ताची मांडावळ म्हाका दिश्ट गेली जाल्यार अमेरिकन सैन्यांतान वा सैन्याच्या अधिकाऱ्यांतान म्हज्या कुटुंबाक जाय पुरतो पयसो मेळटलो म्हज्या पतीन भुरग्यांक कांय कश्ट जावचे ना तांकां तांचे जिणीभर कितें गरज आसा तें पावतलें तितलें हांगा कुमोक मेळटली आनी मेळटा तें हांव जाणा ताजे इतल्या म्हणालो खंय तुजी खुशी जाल्यार तशें म्हजी दिश्ट वेता म्हाका परत संवसार पळोवंक ना जाल्यार तुजी खुशी जाल्यार जावं म्हणालो खंय समाधानान रडोवंक ना टेन्शन करूंक ना तो म्हणटा कांय करूं ना 2 दिसांनी डॉक्टरांनी म्हळें खंय तुजी दिश्ट फाटी येवंक बरो पूण तुवें ग्लास घालीचे पडटा दट्ट स्पेक्स घालीचे पडटा ग्लास घालीचे पडटा म्हणून ताका परत डॉक्टरांनी म्हळें खंय आनी क्रमेन ताजे दोळे पुरो सारके उक्ते गेले आनी ताका दिश्ट संपूर्ण फाटी मेळ्ळी मोगाचें न्हू आजुनूय आतां ग्लास उपेग करना ग्लास तो घालिना कामां मस्त करता आनी ताजी संपूर्ण दिश्ट ताका फाटी मेळ्ळ्या आनी तो बरो आसा आतां जायतो वावर करता जायती समाज सेवा करता आनी उलयतना एक संगत म्हणालो हांव सतानितीन जियेलां बादा हांवें कोणाक वायट अन्याय करूं ना त्या करून त्या देवान म्हजी दया केल्या म्हजी काकूल दाखयल्या आनी म्हाका कितें गरज आसा ताणें म्हाका फाटीं दिलां तसो म्हज्या बरेपणाक ताणें प्रतिफळ दिलां म्हणालो मोगाचें न्हू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाचें न्हू त्या देखून आयच्या वांजेलान म्हणलीं उतरां वा जुवांच्या वांजेलान म्हणलीं उतरां सत तुमकां सुडका दितलें सत आमी सताच्या वाटेन समकताना संपूर्ण सत जावन असो सोमी आमकां सुडका दितलो आमकां बरेपण दितलो हें सत मोगाचें न्हू हे सत आमकां कधीच तो सांडून घालचो ना आमकां सगळें बरेपण दितलो मोगाचें न्हू आतां जेजू त्या परिदेवाच्या घरा गेल्ल्या वेळार ते एका स्त्रियेन ते मोलादीक जटमांशें शिसलें त्या तेलान जेजूच्या पांयांक वतून जेजूचे पांय आपणाच्या केंसान पुसले मोगाचें न्हू आनी तो वळू शिसां पैकी एकलो जुदास चिरी ताच्या कडेन आसली पोती ताच्या कडेन आसली आनी तो काले म्हणटा ह्या स्त्रियेक काम ना इतलें मोलादीक तेलान पांयांक वतून पाड केलें हें विकून पयशे मेळ्ळेले दुर्बळ्यांक दिले जाल्यार कितलें बरें आसलें पूण जेजू जन आसलो ताचो मतलाब कित्याक जेजू सत्वादी जावन आसलो जुदासाच्या काळजांत कितें आसलें तो जाणा आसलो तो पयशे चिरयेन पडटले आपणाक करशी येता म्हणलें त्याचीन बंद आसलो शिवाय त्या जेजूक वा दुर्बळ्यांच्या मोगान तो नातरलो आनी त्या देखून जेजू ताच्या काळजान कितें मतलब आसा तो जाणा जाल्लो मोगाच्यान आनी त्या देखून जेजून ती उतरां ताका जबाब दिवन म्हणली दुर्बळीं सदांच तुमचे मदें आसतलीं हांव सदांच आसचो ना
जी काही तांकां करता तें करूंक सोडा, तिचे विशयान तुमी चिंचे नाका म्हणून जेजून जबाब दिल्ली मोगाच्यान. कित्याक ताच्या काळजांत एक मतलब आसलो. आयच्या वांजेलाचेर आमी पळयलें त्या फरिसेवांच्या आनी इतरांच्या काळजान मतलब आसलो. जेजूक संपडून घालचो मतलब. तांकां सत ते कळीत आसले, तूं सत्वादी सत आनी जेजू कितें म्हणलें कळीत आसलें जाल्यार ताका मतलब करून संपडून घालूंक तांचो उद्देश जावन आसलो. आनी जेजू तांच्या काळजा मनान कितें आसा तें जाणा आसलो. आनी ताका देखून तांकां कांय बरेंपण जेजू तावन मेळ्ळें ना मोगाच्यान. पूण आनी एक घडीत जुवांवच्या वांजेलांतलें त्या बेसाईदा तोळ्या लागीं 38 वर्सां धांवन तो थोंटो पिडेस्त थंयसर ओळवळून आसलो. आपणाची म्हणली त्या उदकांत उदक घालतना देवोंक गूण करूंक आपणाक म्हणली, आपणाची म्हणली कोणूय नातली. ताका तें दूख बेजाराय आसलें. इतलीं वर्सां जावन थंय आसलें. आनी जेजू थंय गेल्ल्या वेळार तुका कितें जाय म्हणून विचारलेल्या वेळार ताणें सत उलयलो. सत सांगलें ताच्या काळजाच्या गुंडायेंतल्यान. आरे म्हजी म्हणली कोणी नांत, उदकांत देवोंक म्हाका जाय, बरो जावंक जाय, पूण म्हजी म्हणली कोणी नांत, हांवें कितें करचें. आनी सत उलयल्ल्याक ताचो परिणाम जावन जेजून ताका उदकाक देवाक येता म्हूण पडोवंक ना. कित्याक सत ताच्या मुखार आसलें आनी त्या सतेवंत जावन आसलेल्या जेजून, सत्वादी जावन आसलेल्या जेजून ताका भलायकी दिली, बरेंपण दिली आनी तो उठोवन चलोवंक लागलो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हें सत जावन आसा. तेदून किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता ती सियोन पर्वता सारकी तो हालांना ससनाक तो थीर आसता. त्या देखून आमी सता वाटेन चलोवन सत आमी उलयता आनी सर्वेस्पराचेर फातयेनी विश्वास दवरता जाल्यार किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता ती सियोन पर्वता सारकी तो हालांना ससनाक तो थीर व्हरता. म्हळ्यार आमी आलची नांव, आमी दलची नांव, आमी थीर उरतेल्या म्हणली तो संदेश किर्तनकार दिता. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, हें सत जावन आसा. आमचो देव आमचो थारोक जावन आसा. आमचो देव आमकां हर एकल्याक राखता, सांबाळटा मोगाचें. आमी काळजाच्या गुंडायेतावन सत उलयतना, सत सांगतना, तातूंत किर्तन 139 म्हणटा, तूं केदाळा उरताय, केदाळा बसताय, खंय वेताय, कितें वताय, तुजे विशयान सगळें तो जाणा आसा. आमी फटी मारचें, आमी फटी सांगचें तें बसतें मोगाचें न्हू. त्या देखून हांवें केन्नाय म्हणचें, हांव कोलोय जावन दी, पूण देवा मुखार हांवें वेताना हांवें सांगचें, हांव तुजे मुखार विणगो, तुजे तावन लिपोवन दवरचें, कितेंय ना, खंयचेंय ना, हांव विणगो तुज्या मुखार. म्हजे विशयान तुका सकड संगती कळीत आसात. हें सत मोगाचें न्हू. त्या देखून आमचो थारोक तो जावन आसा. आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन आमी आसा तशें ताचे मुखार वळखताना तो आमकां कृपेन भरता, आशिर्वादांनी भरता, बरेंपण भरता. तर एक घडी सकाळां आमचे दोळे धांपिया. किर्तन 124 परत हांव वाचूंक आशेता. आनी एक किर्तन, सर्वेस्परो इज्रायलाचो थारोक, आमचो चडवंदार, आमचो थारोक तो मोगाचें आमकां बरें केल्लो आनी बरें करचो तो जावन आसा. एक घडी दोळे धांपून एक हात तुमच्या हृदयाचेर दवन ही उतरां परत आमची गण घेवया. आमची पातयेनी आमचो भावार्थ थीर करया मोगाचें. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो, आलाना दलाना थीर रावता. किर्तनकारान सांगलां हें सत. त्या देखून आमचो भावार्थ आमची पातयेनी ताचेर थीर करया. सर्वेस्परो आमचे सवें नातलो जाल्यार अशें इज्रायलान म्हणचें. मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना सर्वेस्परो आमचे सवें नातलो जाल्यार आमचेर ताचो राग पेटोवन आमकां ते जिवींस गिलते आसले. उदक आमकां ओडून व्हरतें आसलें. उदकाचो लोट आमकां बुडयत आसलो. उसांबळ उदक आमकां बुडयत आसलें. सदैव जावन सर्वेस्पर, कित्याक ताणें आमकां तांच्या घासांत पडोवंक दिलें ना. शिकारेकाराच्या पासांतली सुकण्या बरी आमी सुटल्या. पास तुटोवन घालो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. पळया किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पर आमचे सवें नातलो जाल्यार कितें बरो घडतें आसलें, पूण आमकां तें घडोवना. कित्याक सर्वेस्पर आमचे सवें आसा.
आमचो देव आमचे सवय आसा, आमी ताचेर विश्वास दवरला, आमी ताचेर पातयेला, आमकां ताणें सांडून घालूंक ना. तो बळवंत देव, कित्याक तो मोगा मई पासान भरलेलो, तो विश्वासी देव तो इज अ फेथफुल गॉड, इज अ फेथफुल ऑल द टायम, इज फेथफुल. ताका आमी काळजाच्या गुंडायेतावन थँक्यू म्हणया मोगाच्यान, ताका आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आमी आठोवया. आमचे ते हर एकल्या ते तो विश्वासी रावला, विश्वासी जाला. आमचे जिवीत आज पर्यंत ताणें चलोवन व्हेला. एक तारोक जावन, एक राखणो जावन आमकां ताणें सांबाळला. ते देखून आज आमी हांगासर आसा. अशें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत सोडून घडोवना म्हण न्ही, घडलां, पूण हर एका घडये तो बगलेक रावला. थोडे बडी ना म्हण बगलें जावं केप्रो, पूण तो आसल्लो आनी आसा. कित्याक किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्वराचे नावी आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे नावी आमचो आदार, जो आदी तो आतां आनी सदां सर्वतां तसो. तर आमी सगळ्यां उबे रावया, ह्या देवाक अर्गां दिवन एक गीत आमी गावया. अर्गां दिवया आमी सम्यक सियम, महिमेकाचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सम्यक सियम, महिमेकाचे आमी गितां गावया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, ओसायेतां देव आमचे मागणे आयकता. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, ओसायेतां देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ताका सस्ता सजना, उपकारता सोबावडया. देखून अर्गां ताका सस्ता सजना, उपकारता सोबावडया. अर्गां दिवया आमी सम्यक सियम, महिमेकाचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सम्यक सियम, महिमेकाचे आमी गितां गावया. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना, विस्तार परजेक्ताचे केदी साडिना. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना, विस्तार परजेक्ताचे केदी साडिना. देखून अर्गां ताका सस्ता सजना, उपकारता सोबावडया. देखून अर्गां ताका सस्ता सजना, उपकारता सोबावडया. अर्गां दिवया आमी सम्यक सियम, महिमेकाचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सम्यक सियम, महिमेकाचे आमी गितां गावया. तसो विश्वासी मोग सस्ताक तकता, आमकां पयलो स्वामी आमकां सांबाळटा. तसो विश्वासी मोग सस्ताक तकता, आमकां पयलो स्वामी आमकां सांबाळटा. देखून अर्गां ताका सस्ता सजना, उपकारता सोबावडया. देखून अर्गां ताका सस्ता सजना, उपकारता सोबावडया. अर्गां दिवया आमी सम्यक सियम, महिमेकाचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सम्यक सियम, महिमेकाचे आमी गितां गावया. हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया.
अर्घ दिता तुका आमी दिनवासता तूं आमचो बरो देव जिवंत देव आमचे सांगत आसो आमच्या हर एकल्याचे जिवी चलोन वचो तुमचो जावन आसा आमच्या जिवितान केल्लें सगळें बरेंपण वळखता तुजी पदवी महिमा आमी वर्णिता काळजाचे गुंडे येता तुका आमी दिनवासता आमचे सांगत राव सुमयान जेजो तुजो विश्वासी मोग निरंतरी आमचे सांगत आसो तूं आसल्यार आमकां कितेंच बेबिरांता सगळें आमचे जिवीत शबीत आनी सोबीत कित्याक तूं आमचो देव आमचे जिवीत चलोन व्हरचो आमचो थारोग आनी राखणो तूं जावन आसाय सुमया तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी दिनवासता आमकां तुज्या पांयां आमी समर्पण करता आनी तुजी महिमा तुजे तोरपण आमी अनुभव करता आनी सदांच तुज्या विश्वासी मोगांत आमी रावता म्हूण सुमया आमी तुका बसयता तुका जावं मान महिमा होगळा स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया म्हाका न्हू एक म्हज्या मोतीक आयलें तुमकां सांगया म्हणून हांवें तयार केल्लें म्हज्या इतल्याक मॅक्सीन कांतारा काडलीं ताच्या इतल्याक हांवें आनी ताणें उलयना आमी कांतारा काडटना हांगासर ताणें आल्तरीरान चीट दिवची पूण कित्याक सांगचें म्हळ्यार हांवें तयार केल्लें आनी कीर्तन 127 हांवें तयार केल्लें ताणें गीत काडलें तेंच ताका ताळ पडचें त्या ताणें आत्तां आयकोन काडलें गीत न्ही ताणें चिटीर बरोवन दिल्लें तेंच गीत त्या देखून पळय देव आमच्या सांगात आसा आमचे मारी तो वावुरता मोगाचें न्हू आमच्या मोतींतली चिन्ना तो जाणा जाता आनी त्या वेळा आमकां मार्गदर्शन दिता हें सत त्या देखून आमकां न्हय पातयेवचें म्हणजे आमचो देव तो जिवो देव बळवंत देव आमच्या मरीपात आमच्या सांगाता तो वावुरसो देव मोगाचें न्हू जायतें बरेंपण करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. मग जणू आमचे मदें हांव पळयता मनशा मदें 4 तरांचे व्यक्तित्व आसता 4 तरांचो स्वभाव आसता 4 तरांचो स्वभाव हर एकले थंय आसता म्हळ्यार सगळ्यांनी सकट स्वभाव आसता न्हू पूण 4 तरांचे स्वभावाचे मनीस आमचे मदें आसात. आतां पयलो स्वभाव असो कितें म्हणटा हांव बरो आनी एकलो पाड ताका ताणें केल्लें हांव मात सारको उरलें सगळें पाड उरलें कोणीय बरें न्ही एक स्वभाव असो. दुसऱ्या स्वभाव असो आपणा विशयान कीळ चिंतो आपूण बरो न्ही आपूण पाड आपूण कांय न्ही हेर सगळ्यां बरी हेर सगळ्यांक बरेंपण आसा त्या स्वभावान भरलेली मोगाचें. तिसऱ्या स्वभाव असो मस्त नेगेटीव नकारात्मक हांवूय बरो न्ही हांवूय पाड आनी एकलो बरो न्ही आनी एकलो पाड ताणें पळोवचें पुरो नकारात्मक खंयचेंय बरें ताका दिसता. आनी चवथो मस्त पॉझिटीव तो स्वभाव आपणातय बरेंपण आसा आपूण बरो आनी तो हेरांतय बरेंपण देखता हेरांतय बरेंपण पळयता मोगाचें न्हू. आमी ह्या चवथ्या स्वभावाक पावोवंक आसा मोगाचें न्हू. जर तर आमचें चिंताप आमचें मन आमची जिणेरीत त्या हांव बरो म्हज्या बोवारी आसलें सगळें बरें आनी म्हजें सक्कड म्हजो भाव भयण बरी सगळ्यां बरें म्हण चिंतलें जाल्यार कितलें बरें कितलो अपुरबायचो संवसार. पूण मस्त बडी आमी खंय उरता खंयच्या स्वभावांत उरता हांव बरो उरलें पुरो पाड उरलें सगळें पाड हांव एकलो बरो हांवें केल्लें बरें हांवें केल्लें सारकें. ताका थोडे फावटी घरांत घोवान केल्लें आपणाक बरें बायलेन केल्लें पुरो सारकें न्ही पुरो पाडत. बायलेक आपणें केल्लें पुरो बरें म्हज्या घोवान सांगलें उलयलें सांगलें पुरो पाड. थोडे फावटी आवय बापायनी केल्लें सगळें बरें म्हूण बघता भुरग्यांनी केल्लें पुरो पाड म्हूण बघता. भुरग्यांनी थोडे फावटी आपुणूच बुदोवन आपुणूच केल्लें सारकें आवय बापायनी सांगलें सगळें पाड असलें चिंतप ना. असलें चिंतपार आमी रावो नजो मोगाचें न्हू. आमचें थंय हांवें बरो आनी एकलो बरो सगळ्यां थंय बरेंपण पळोवंक आमी शिक अशें म्हणटाना उणेंपण ना म्हण न्ही अस्कत गाय ना म्हण न्ही सगळ्यां थंय आसा मोगाचें न्हू. पूण ह्या उणेंपणान ती ह्या अस्कत गायन ती हेरां थंय बरेंपण पळोवंक आमी शिकल्या जाल्यार आमी त्या पावंडाक पावल्यार आमचें जिवीत सोबीत मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत संतोश बरी जाता मस्त बरी हांव बरो उरलीं पाड. आयच्या वांजेलांत ती फारिजेव आनी ते मुखेली थोडे आयिल्ले जेजू लागीं तेच स्वभावान बरयल्ले आपूण बुदवंत आपूण जाणारी आपणाक सोडवून म्हूण चिंतून आसले ते जेजूक कीळ तरान पळोवन ताका संपडावन घालूंक तांचे थंय एक मतलब आसलो आनी जेजू तो मतलब जाणा जावन तांकां संपडावन घालता मोगाचें न्हू. आमचे थंय थोडो पटी तो स्वभाव आसता
आमी हेरांक संपडावन घालूंक उलयता जावं आमच्या उतरांनी करण्यांनी हेरांक शिरकोवन घालूंक हेरांक संपडावन घालूंक आमी प्रयत्न घेता आमी मतलबी खेळ खेळटा थोडे फाटी पूण हाका लागून थोडे फाटी आमी इंत शिरकोवन पडटा आमी इंत संपडोवन पडटा आमी इंत कश्टांची परिस्थितीक वळोवंक जाता मोगाचें न्हू हें सत जावन आसा पूण आमी थंयच रावचें न्ही आमी त्या स्वभावांतावन आमी उठोवंक आसा आमी भायर येवंक आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो नवार्तीक बिस्प फुलटन जेशीन नवार्तीक बिस्प फुलटन जेशीन ताणें म्हणली उतरां अशीं येता तो म्हणटा एका पातकियातय आनी एका सांतातय असो व्यत्यास पातकांतय तांच्या स्वभावान दिसून येता एका पातकियातय आनी एका सांतातय असो व्यत्यास पातकांतय तांच्या स्वभावान दिसून येता एकलो पातकांत रावंक कशी व्हरता आनी एकलो दुखान रडटा तरी हांवें सांगलें कोणीय सांत न्ही पूण एकलो पातकांत लोळोंक रावोंक अशें येता पूण आनी एकलो कालें करता आपणें केल्ली सूख आपणाचे पाताक म्हणलें रडटा तो सांत आतां उदाहरण सांगचें जाल्यार सा ऑगस्टीन ह्या संवसाराच्या कुशलायेचें जिवीत जियेल्लो मोगाचें तातूंत तो लोळोन गेल्लो पूण एका घडये आपूण पातकी म्हणलें रडटा आनी उरता आज तो सांतीपणाचो कुरो मेळटा तेन्ना सगळें आमी दिबी घालया मोगाचें न्हू सगळ्यांक दिबी घालया दुनियांत आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आमच्या जिविताचेर एक घडी नदर घालया म्हजो स्वभाव कसलो विचारया हांव बरो आनी एकल्या थंय पाडत पळोवचो तसलो व्यक्ती हांव वा म्हज्या विशयांत कीळ चिंतून हांव पाड हेरां मात बरी देवान सक्कड हेरांक दिलां त्या मस्त्रान बरसो तसलो व्यक्ती हांव तिसरो स्वभाव हांव नेगेटीव केन्नाय नकारात्मक म्हजें तेंय बरें ना कोणाय तें बरें ना असल्या स्वभाव असो हांव आनी चवथो पॉझिटीव म्हजें तेंय बरें आसा हेरां तेंय बरें आसा त्या स्वभाव असो आमी खंय आसा एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया त्या फरिजेवां बरी त्या मुखेल्यां बरी मतलब करची संवय आसा हेरांक सांबडोवन शिरकोवन घालची ती संवय आसा आनी हाका लागून आमी ते सांबडोवन पडलेली घडीता म्हज्या जिवितान आसात गी एक घडी आमच्या त्या जिविताचेर आमी नदर घालया तिसऱ्यान देवाक दिवचें देवाक दिया चक्रवर्तीक दिवचें चक्रवर्तीक दिया देवाक दिवचें देवाक दिलां गी न्ही केवल पयशे वस्तू मात्र तुजें जिवीतच कित्याक तूं देवाच्या सारक्याचो स्वरुपायचो तूं देवाचें पवित्रत्वेचें जिवें मंदीर देवाचें मंदीर तुजें जिवीत तुज्या जिवितान पयलो जागो देवाक मागण्याक दिलाय गी तुजें जिवीत देवाक तुवें दिलाय गी चक्रवर्तीक म्हणजे राष्ट्राक समाजातय तुजी जबाबदारी न्ही केवल टॅक्स तिरवो मात्र ताजे चड ही तर जबाबदारी तुवें पाडल्याय की मोगाच्यान वोट घालूंक की ती म्हजी जबाबदारी बऱ्या मुखेल्या विसरून घालची ती म्हजी जबाबदारी मुखेल्यां खातीर मागची ती म्हजी जबाबदारी हांवें पाडल्या गी आनी हेरांतय म्हजी देवान म्हाका दिलें जिवीत हेरांच्या बरेपणा खातीर हांवें जरयलां गी एक घडी आमी वळखून घेवया आमी सुकोवन पडल्या जाल्यार ह्या घडये देवा कडेन आमी बगसाने मागया आनी सोमया कडेन म्हणया तुजें रगत तें वळय तुज्या त्या अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर म्हणून त्या जेजू कडेन आमी मागया दोळे धांपडून तर रावया आमचे हात आमच्या अर्द्याचेर रावसन न्ही मोगाच्यान आमचो भाव आमच्या गायन हें गीत गायतना आमी मागया मोगाच्यान सोमया ह्या पवित्र उदका बरी उदक आमच्या कुडीच्या शिवरतना ह्या उदका रोपा सोमया तुजें रगत तें अमोलीक रगत म्हज्या कुडीन म्हज्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळय आनी म्हाका सक्कड पातका वायट जावन सुडका दी सोमया म्हाका सुडका दी म्हाका भलायकी बरेपण दी म्हाका नितळ निर्मळ कर म्हण सोमया कडेन आमी मागया आनी ते सोमयाचें आमोलीक रगत आमच्या तकलेच्या शिरेतावन पांयाच्या त्या निमाणे बोटा पर्यंत म्हज्या कुडीन वाळून दी म्हणून आनी म्हाका नितळ निर्मळ करून दी म्हण ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता
तुझे रग सौम्यात्म्यातान बागयता तुझे रग सौम्या पातक धुवन ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोलीक ते रग सौम्या मुझे सार अमोलीक ते रग सौम्या मुझे सार होवी तुझे रग सौम्या मुझे शेना होवी तुझे रग सौम्या मुझे शेना Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग वचनो आता हे पवित्र माकणी आमच्या कुडीर घेताना या पवित्र माकणे रोपार सोमयाची ती करपा सकत परत आमच्या कुडीन ते कुडीच्या शिराशिरांनी वाळोवन दी भलायकी बरेपण मेळोवन दी सोमी आमकां अभिषेक करून दी मागया पवित्रत्म्याचे सकत विशेष तरान या घडये माकणे मारिपात आमच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून आमी मागया मगाच्यानो पवित्रत्म तो देव जावन आसा त्या पवित्रत्म्याची सावळी म्हजेर पडली जाल्यार त्या पवित्रत्म्याचे मोर या तेला मारिपात म्हजेर पडले जाल्यार पवित्रत्म म्हाका सक्तीवन करता आनी त्या पवित्रत्म आमचेर आयल्यार सगळें पवित्र नितळ निर्मळ करता सक्कड पिडा शिडा पयस वेता तर त्या भवतान पातयेनीन ह्या पवित्र आत्म्याची मागणी ह्या त्या पवित्र तेला मारिपात आमच्या कुडीचेर आमी घेवया भलायकी बरेपण समाधान संतोष जाणवाय हे आमी जोन घेवंक ह्या घडी आमी फुडें सरया तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचे धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या कामचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मोजा जीविता आत्म्या ये हावा शैतान आत्म्या ये हाव राखोन आसा आत्म्या ये तुझ्या मंदिरा आत्म्या ये मोजा जीविता आत्म्या ये हावा शैतान आत्म्या ये हाव राखोन आसा देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे जेजू देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे जेजू देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे आत्म्या ये
मंदिरात आत्म्या ये मोजा जिवितांत आत्म्या ये आवाशेतांत आत्म्या ये हांव राखून आसा मंगळान जेजू या पवित्र स्थळान या भावंडांक मागला सुम्या तुझ्या नावान तुझ्या पवित्रतेच्या शक्तीन ताका मागला देवा पवित्रज्ञान देवोन तांचेर हरी एकल्याचे तुझी सकट कृपा त्या कोडीने वाळोवन दी भलायकी बरेपणाच्या कोडीन वाळोवन दी सकट बांदपाजांनी ताका सुटका लाभय सगळे बरेपण दी तांचेर त्या कुटुंबाचेर तूं आशिर्वाद आवत आनी त्या मारी तुझी दैवीक सकट कृपा सुम्या जेजू देवा पवित्रज्ञान देवा बापा तुझ्या जिवितांत वाळोवन दी म्हणून तुझ्याकडे नम्रतायेन परत मागता touch them Lord Jesus bless them Jesus heal them Holy Spirit anoint them Holy Spirit be with them lead them guide them each and every moment of their life thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit thank you Jesus praise you Jesus thank you Lord Jesus thank you Heavenly Father thank you for all the blessings for the wonders for all the miracles that you do in our life thank you Holy Spirit thank you Jesus thank you Holy Father thank you Jesus thank you Holy Spirit thank you Lord thank you praise the Lord praise the Lord hallelujah 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 सगळं आमी दिंबी घालया मगाच्यानो समयाचे आशिर्वाद जोडूंक आमी फुडें सरता एकडी आमचे दोळे धांपिया आमच्या काल सामानान कितें तें सवा मागणी घेवन हांगासर आसा परत कितेंय समर्पण करूंक आशेतात तुमच्या दोनी हातांनी ह्या कडेन उबान दिवा समया कडेन समयाचे आशिर्वाद वालच्याक कोणा खातीर मागोवंक आशेता जाल्यार तांचे खातीर मागा प्रत्येक जण परगांवांत आसलेल्या भावनां उडास काडया तांच्या वावराची भद्रती तांकां शबीत आनी सबीत राखच्या खातीर मागया प्रत्येक जावन त्या मिडल इस्टान आनी इतर जाग्यांनी झुजाची मोडां आनी झूज उसोलोन ते रावच्याक समयाची शांती समाधान रास करच्या खातीर पवित्रत्म बळादीक तरान ह्या गांवांनी वाळोवन दी वस्ती करून दी मनाक उजवाड दिवन दी म्हणून आमी मागया मागाचे न्हू आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्या बाळांक इस्कॉलाक गेल्यान तांचे खातीर आमी मागया इस्कॉला वेताना पाटी येताना सकड वायटा विघ्नां अवघडांतल्या समयान नाका राखच्या शबीत आनी सबीत तरान ह्या भुरग्या बाळां खातीर मागया तांची शिका बरेंक आनी शिकोवंक वर्साचे सुरवेर तावून तो तांणी कॉन्सन्ट्रेट करूंक तांकां मोठी उजवाड दी म्हणून मागया ही वचना खातीर मागया तांचे शिकाप तांचो वावर बरें करून एक बरो फुडार एक बरें जिवीत हे आमच्या युवजनांक मेळच्या खातीर आमी मागया कुटुंबांतली प्रायवंतां मालगडी विशेष तरान पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया उडासा काडया सकड पिडेस्त भावंडांचो आस्पत्रेन बाब रिचर्ड सिक्वेरा ताच्या भलायके खातीर घरांनी हेच्या पिडेस्त भावंडांक आसीत आमचो भाव मार्सेल डिसोजा उर्बान मेंडोन्सा सेवरीन बाई आनी इतर सकड पिडेस्तां तुमच्या मनाक कोणाक उडास येता हरी एक पिडेस्तांचो ह्या कडेन उडास काडा म्हाका आस्पत्रेन घरांत आसल्या हरी एकल्या खातीर मागा समयाची सकट करपा ह्या सक्रामेंतान वळच्याक बरेपण तांकां लाभच्याक भलायकी मेळच्या खातीर मागा तांकां सरेंडर करा समर्पण करा आनी मागा मागाच्यान सकट पिडेस्तां खातीर कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां त्या कुटुंबां खातीर आमी मागया त्या व्यक्तीं खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थळा घेवच्या सकट भक्तीकां खातीर तांच्या त्या सवां खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थळाच्या उदरगते खातीर दान दिवच्या सकट बऱ्या मनाच्या दानिकाचेर तांच्या कृशीचेर वावराचेर बिझनेसाचेर हर एका चटवटीक दराळ आशिर्वादां वळच्या खातीर आमी मागया तशेंच ह्या पवित्र थळार विविध रितीने सेवा दिवच्या जावं इगर्जे भितर धार्मीक रितीन जेवण रांदूं वा इतर हप्त्या मदें इतर रितीन कुमोवपाच्या सेवा दिवच्या हर एका व्यक्ती खातीर बऱ्या मनाच्या कितेंच उणें जावं पडचें नाका तांकां सोमी तांचो उडासकान दराळ मापान आशिर्वादान दिवन दी म्हणून मागया आमच्या बिरगस कुटुंबांत एक मोर्न आसा ब्रिजी डिसोजा 90 आनी 8 वर्सां प्रायचे कालच्या संजेर देवा दिन जाल्या तिच्या मोर्नाची रीत फाल्यां चलता 3:30 वरां घरांत हांव 4 वरांक श्री गजीन कुटाम दुखेस्त जालां ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागया तांकां बुजोवन तांकां धैर्य सोमयाचो निरंतर सांगात त्या कुटुंबाक मेळच्याक
आमकां सोमयाच्या पांयां तळाडया संपूर्ण तरेन समर्पण करया आमची कितें योजना आसात आशा आकांक्षा आसात आमी घेतचो कितें वावर आसा सगळो पूर्ण जावच्या खातीर मागया ह्या पवित्र थळाच्या योजना खातीर हांगा मस्त वावर जावंक आसा इस्कॉलाक क्लासरुमां जावंक आसात इस्कॉलाक एक हॉल जावंक आसा आमच्या कंप्युटर लॅब जावंक आसा आनी जायतीं इस्कॉलाचीं कामां आसात आमची ही परिसर ग्रेस्त न्ही आमच्या भुरगीं दुर्बळ्या कुटुंबांत थोडे बडी एक घरांत दोगां तेका भुरगीं आसात फीस दिवंक पयशे नात थोड्यांक आमी फिसाक कुमो करता ते देखून क्लासरुमां जावंक आसा हॉल जावंक आसा इस्कॉला आनी इतर बांदपा येवंक आसा हें सगळें काम जावंक आसा त्या देखून सोमयाच्या पांयां तळा ही योजन समर्पण करून आमी मागया तशेंच आमच्या श्रायणाचे मंगळारा जेवण तयार करचें किचन रेनोवेट करूंक आसा थंय जागो पावना कश्ट जातात आनी त्या देखून थंय सुदारणा करूंक आसा ही योजन सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून मागया बऱ्या मनाच्या दाणी मारिपात बऱ्या मनाच्या मनशां मारिपात हें कामां आमी करूंक त्या मारिपात एका गोशी भुरग्यांक एका गोशी भक्तिकांक आदार जावच्याक सोमयाची दराळ आशिर्वादां ह्या पवित्र तळार वालच्या खातीर आमी मागया आनी सोमयाचे आशिर्वाद आमचेर जोडूंक तयार जावन गवया गीत हे देवाडा साक्रामेंतांत ये देवाडा साक्रामेंत सास्तानामान करूया पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्या रिती आदाया सलवोन बेचा असत विश्वात भावार्थाचें बळ दिवया जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्तां एका स्थळ्यां हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावळता प्रार्थुया येसू आमी जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडणेचो फळ जाता ते आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रात करताय सस्ताच्या सस्ता भाग्यवान जुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्तापोणे लाभलेल्यानो पाक्षिकेरे पुनशेताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूद व्हरता तुमच्यो विनवण्यो येया तुमी सोमीस पिडेस्तानो कष्टान नसतानी अडसरल्यानो येया भरवो सोखलेल्यानो घेया दैविक दयालाना व्हडानो भाग्यवान जुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्तापोणे लाभलेल्यानो पाक्षिकेरे पुनशेताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूद व्हरता तुमच्यो विनवण्यो मोगाळ पुता सोवे हांव कर्मोरी आशिर्वादी आमकां भगवान जुता देवा आमा पासो विनंती कर
बगीन कुसाचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी